मडगांव वाठारात एकार एक चोरयो। फाटल्या 4 दिसात तिसरे फावट घरां आणि फ्लॅट फोडल्यात। हे फावट एकदम 6 फ्लॅट फोडले। फ्लॅटात कोण ना ते पळोवन चोरांनी हे कर्म केला। फोडले त्या फ्लॅटाक तेकून वा मुखार आशिल्ल्या फ्लॅटाक भायल्यान खंय चोरांनी खिळी घाल्ली। PWD क्वार्टर्स ते राती चोरी जाल्या। सो 7 फ्लॅट फोडल्या। ते कोण कोण घरान आशिल्ले लॉक आशिल्ले तितले सगळे फोडलेले आसा। आणि बायलां लॉक घातला। फुडल्यान कोण ओपन आसा पळय कोण घरा कडेन रावता तेंची सगळे चाये घातल्या आणि बाकीचे जे लॉक आसले तितली फोडल्या सगळी। बरें, हांगा पुलिसीचे पेट्रोलिंग बी जाता? येता केन्ना येतात ते कोण असतात केन्नाय येता? हय अशें डेली अशें आसना? डेली आमी बीन रातचे जागे चड नासता न्ही कोण येता बिता ते पयलीं केन्नाय बीन येता ते दिसती पडटा। म्हणजे 8:30 म्हाका कोणें इन्फॉर्म केलें, फोन केला। तूं नासलो घरा? ना हांव घरान नाशिल्लो। म्हाका काल हांव सकाळीं मॉर्निंग गेल्लो। आज हांव मॉर्निंग येवपा आशिल्लो, संडे न्ही, मॉर्निंग येवन सगळें निवळ करून फ्रेश करून वचपा आशिल्लो। मागीर म्हाका इन्फॉर्म जातकीर कळ्ळें, आयलो हांव चुकून दाखोवन। मागीर कितें कळ्ळें तुका? मागीर पयलीं हांगा म्हगे कॅश गेले, 30,000 कॅश आशिल्ले आनी थोडी भांगर गेले बारीक, इयरिंग्स बी, चेन बारीक। कितले सुमार जाता लॉस? आसतलें अरावंड 60-70। कितें दिसता तुका आतां बराबर 6 फ्लॅट फोडली? म्हाका कांयच समजना। हांगचे कोण इनवॉल्व आसतले दिसता, कित्याक कोण अवेर आसतात मनीस आसतले, कित्याक सगळ्यांक खबर आहा न्ही। हांव आतां ते 2-3 म्हयने जाले यो वच करता। पुलीस पेट्रोलिंग बी कितें करता हांगा? पुलीस पेट्रोलिंग करतात, पूण कितें आसा आतां तो म्हणजे कितें कितले करून आतां ताजे कडेन डिस्कशन करून हांव पुलीस स्टेशनाचें आतां आयला डिस्कशन करून। कितें म्हणटा पुलीस? कितें म्हणटा ते म्हणटा कितें आमी रातचे येवन गेल्ले तेन्ना कांय नाशिल्लो आवाज। 2 चेन आसली, 2 कांकणां, 2 मुदी आनी 1 नेकलस आनी 50,000 कॅश। टोटल कितली लॉस जाता तुका? लॉस आतां 1.5 लाखा वयर वयतले। केन्ना कळ्ळें तुका? आज सकाळीं 6 धांक सुमार हांव नायटीसान येवला सकाळीं, सो हांव ऑफ जाता हांव 6 धांक सुमार पावला हांगा। पुलिसांची फॉरेन्सिक टीम आता चोरांचे फिंगर प्रिंट्स मेळटा काय म्हूण सोदता। डॉग स्क्वॉडूय सुवातेर नित्या भशेन बोर्डान व्हेलो। चोर नित्या भशेन फुज्ज्यो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।